8व्या दिसाचो विशय घोराबो एकामेकाचेर विस्वास धरून एकामेकाक पातयेवप. आयज काल कितलेच घोराबे फुट्टात. एकामेकाचेर विस्वास ना, एकामेकाक पातयेवप ना. घोव बायल तुमी दोगांनूय लग्न संस्कारांत तुमी एक जाल्यांत. जे परी त्रियेक देवा सोबें असलो मोगाचो संबंद आसा. जें कितें बाप येवजिता चिंता तें पुत्र आनी पवित्र आत्मा जाणा. जाल्यार आमी त्रियेक देवा भाशेन आमचो एकवट एकामेकाक समजप, एकामेकाक पातयेवप, एकामेकाचेर विस्वास दवरप हेंच आयज काल आमच्या घोराब्यांत उणें जायत आसा. तर पाद्राग्नाक फुडें घालून आमी मागुया आमचे घोराबे एकामेकाचेर विस्वासान आनी एकामेकाचेर बरवंसो आनी पातयेवन आमी जिवंक. ह्या मिसाची इंतेसांवां बरी भलायकी मागोवंक मीस भेटयता ग्रासियानो रेगो गोवा वेल्या थाव. लिओनार्डाक बरी भलायकी मागोवंक मीस भेटयता स्टीफन पिंटो हैदराबाद थान. प्रितीच्यानो सगळ्यांक तुमकां मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान मागूंक ह्या नोवेनांत भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाच्या 8व्या दिसाचो विशय फामील एकामेकाचेर विस्वास दवरून एकामेकाक पातयेवप. आतां सगळीं आमी उबी रावन याज्ञिकाक येवकार दिवया. Mon shakate, mon shamotlo, mortiateva, me forlono, beton sorta, yahatme kamso, nahoma, nahoma, demoniaria, oibo, noima, mortiateva, nahoma, nahoma, demoniaria, oibo, noima, mortiateva, teva nava, amche mokar, amshonava, deva mokar, ubo rasha, soda toya, Nahoma, Nahoma, demoniaria, voibo, mohima, mortiareva, Nahoma, Nahoma, demoniaria, voibo, mohima, mortiareva. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांची नांवीं Amen. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग
आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं तुमचे सोबे असो प्रितीच्या भाव भयणीनो अदी करून आत्मीक भाव भयणाचे वांगड्यानो आयज आमी पाद रागण्यालाक दिन वासूंक आयल्या खरेंच दिन वासूंक फावो पयले सुवातेर आत्मीक भाव भयणाचे भुरगे ताणें जल्म दिलोले पाद्री जाले बिस्म जाले माद्री जाल्यो आनी जायते बरेपण संवसारांत विस्तारतात कित्याक हें 1942 वर्साक सुरू जाल्लें आनी म्हाका उगडास आसा युकारिस्टीक काँग्रेस जाल्लें तेन्ना सगलो लोक भोंवय गेल्लो आत्मीक भाव भयणाची वांगडी जायते फौज कशी तो तुमच्या बरेपणाक लागून इतलें बरेपण पाद्री वरवीं माद्री वरवीं बिस्पा वरवीं आनी आमचो बिस्प पासून आत्मीक भाव भयणाच्या वांगडीनीच तो देवाक आमी दुसरे सुवातेर न्हूच फकत आमच्या भुरग्यांक पाद्री जावंक आमी फाटयता आमी बोल्स म्हळ्यार पाद्री जातात तांकां पयशे एकठांय करतात आनी तांकां उदार पासनाचें पासत भेटयतात कितलीं बोल्सां काडले भितर सरल्यान पिराचे संस्थेंत इतले पयशे ताणें एकठांय केल्या न्हूच व्हडले ग्रेस्त मनीस बगर दुबळीं मनशां आमची एक चणेकार आहा ती चणे विकून कितें मेळटा तें ताणें एक बोल्स केल्या व्हडले बाग तिका आनी खुशालकायेन ती पिलार अजून पर्यंत येता सगळीं येतात ते भाशेन तुमी पिलाचे संस्थेक आदार दितात दुसरे सुवातेर मागणें मागात तुमकां मेवतलें तुमी ओरोसांत करतात खंयच्या वखदार 3 वरांचेर न्हीद ना एके भाशेन विसो ना तुमकां काडीज तुमचें पिराचे संस्थेच्या वांगड्या संस्थेच्या वांगड्या खातीर पासत आमी मागता आनी पिराचे संस्थेची वांगडी आमी जावन आसा हे भाशेन तुमी खुशालकायेन पिलार येतात आनी तुमकां आदार दिवपाक फादर जुझे फेर्नांडीस जायतो वावरता तरणाटो भुरगो ताका कांयच न्हू मोटर चलोवपाक स्कुटर चलोवपाक कांयच न्हू तो इतलो पयस पावता आनी ताचे उजरां सारकीं तुमच्या काळजाक रमतात आनी हे भाशेन तुमी पिलार येतात तरे भाशेन तुमचे बाबा मागण्या वरवीं आमी जायतें बरें करूंक पावता आनी आयच्या दिसाचो विशय जावन आसा एकामेकाक विश्वास आनी पातयेवप विश्वास दवरात फामिलींत विश्वास आसपाक जाय जेन्ना आमी फामिलींत विश्वास ना फामिली काबार जाता आमच्या गांवांत पर्यंत एक तरणाटो भुरगो काजार जाल्लो 2 जाण भुरगीं आहात ती बायल आनी भुरगीं घरदार सोडून भाड्यार रावतात येदें घर आहा इतली प्रॉपर्टी आहा इतले पयशे आहाय भायर जोडटात कोणाक ते पयशे सोडून गेलीं घरदार तर असलो विश्वास असा विश्वासान चलनात तो तुजे बाबा पाद्र आग्नेल एक खरेंची विश्वास दवरिनात तांच्या फाटल्यान वेतालो सवंडे हांव विगार आसतना 90 वर्सांची एके अस्तरेशी मेवलो आनी तुका उगडास आहा पाद्र आग्नेलान कितें केलां तें ओय फादर एक जाणटी अस्तोरी आमच्या गांवांत आसली सवंडे आसली आनी फादर सांजेचो जायते पावटी तिच्या घरांत येतालो ती केन्नाच देवाचेर विश्वास दवरिनासली केन्नाच मिसाक वचनासली पूण पाद्र आग्नेलाच्या कितें सांगता कितें सांगलां कितें शिकयता लोक दुबावतालो पाद्र आग्नेलान तेची कितें एकलो कितें आहा आनी ती कित्याक येता आनी तीच सांगता एका दिसाक तो बाजारांत गेलो एक कापड घेतलें आनी तिका वस्तूची गरजेच्यो वस्तू घेतल्यो आनी तिका दिल्यो आनी ती सांगता ते घडयेक तावन त्या दिसाक तावन मरो पर्यंत ती विसाक घेताली
म्हज्या न्हू ती वस्तूंनी म्हाका सांगला तर तुमच्या बाबांनी आमी मागुया पाद्याग्नेला लागीं आमच्या फॅमिलीनी हो विस्वास कमी जावत वेता काबार जायत वेता पाती येनात एकामेकाक पाती येनात तेन्ना आमी दुसऱ्याक पाती येता एकामेकाक पाती येता तेन्ना की आमी खरे फॅमिलीचे वांगडी तर तुमच्या बाबांनी मागुया पाद्याग्नेला लागीं आमकां सोमेस्तांक हें विस्वासीपण आमच्या घराब्यांत आनी एकामेकाक मोगान पातयो दूख येतात काजरा दिसा तुमी म्हणटात दुकान तशें सुकान पिडेन तशें बलाकेन बेश्टें म्हणटात हांव जायत फावटी तांची तोंडाक पळयतां ती फरेंच घाट जाता आनी उतरां मुट्टात ओ म्हणूंक जाय म्हूण म्हणटात चडशे म्हणूंक जाय म्हणटात पादिरान शिकयलां म्हळ्यार दुकान तशें सुकान पिडेन तशें भलायकेन हांव तुका विश्वासी रावतलो आनी तुका मानान राखतलो भासता विश्वास आनी मान खूंय आहा आज काल घराबे हे घराबे तुजे बाबांनी विश्वासपणान आनी विश्वासपणान आनी पातयो ही दोन वस्तू पाद्याग्नेला लागीं मागुया आनी सगल्या पातकांचे बोगसणे मागून सगलीं आमी म्हणुया हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो सगळ्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोर अपराध हे पासत बाय घेवन सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांनी मोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणांच्या जिविताक पावूंक Amen. Soumia, kaglutko, Soumia, kaglutko, Krista, kaglutko, Krista, kaglutko, Soumia. Soumia, kaglutko, Soumia, kaglutko. प्रार्थुया आमी तुमचे पासत तुमच्या इंतेसावा पासत मागता किरीत भाशेन आमच्या आत्मीक बाबा भयणाच्या वांगड्या पासत आमी मागता सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं सगळ्यो देण्याचो रोचणार आनी धुनी तुज्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भोक्तीन आमकां सदांच संतोष मेळोसो कर आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक Amen. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप ओरंबाक देवान स्वर्ग आनी प्रिथूम रोचली देवान म्हणलें आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रोचुया आनी समुद्रांतल्या मासल्यांचेर अंतरलावेल्या सुकण्यांचेर पोसपाच्या मोनजातींचेर सगळ्या रानवटी जनावरांचेर आनी प्रितोमेर सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर तो धोनीपण चलोवंक देवान आपल्या सारकोच मनशाक रोचलो देवाच्या सारकोच ताका रोचलो
दादलो आनी बायल तांकां रुचली आनी आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, चोडात आनी वाडात, प्रितूम बोरात आनी तिका तुमच्या हाता खाल दवरात. समुदिरांतल्या मासल्यांचेर, अंतरोल्या वेल्या सुकण्याचेर आनी प्रितोमेर जियेतोल्या मोनजातींचेर तुमचें दोनीपण चलयात. देवान म्हणलें, आख्खे प्रितोमेचेर बी आसतीं झाडां आनी बी आसलोलीं फळां दिते रूख, हें सगळें तुमच्या जेवणा पोसणाक हांव तुमकां दितां. आनी सगळीं रानवटी जनावरांक, अंतरोला वेल्या सुकण्याक आनी जमनी वेल्या सुरपटून भोंवतल्या जिवाण्याक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितलो. आनी तशेंच जालें. आपणें केलें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें ताका बरें दिसलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितोमीचें रूप नवें कर. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितमेचे रूप नवें कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो, तेजवंत आनी मोहिमेन भरलेलो, उजवाड प्रकाश फांकयतलो. आमचो जबाब, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितमेचे रूप नवें कर. प्रितूम तुवेंनूच तिचे बुनयादीचेर थारायल्याय. सासणाच्या सासणाक ती थीर घोट केल्याय. दोर्याचें आवरण तिका पांगरूंक दिलाय. आमचो जबाब, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितमेचे रूप नवें कर. हो पळय दोर्या कितलो लांब रून, तातूंत आसात जायतीं जिवाणी, व्हडले आनी धाकटे प्राणी. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. आमचो जबाब, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितमेचे रूप नवें कर. शुभ वर्तमानाक सगळीं आमी उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. Утро моде, уточиве, дева туча, пустокадле, неля кальса. Zagojčele, novia očivate počele, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. Sorvespor tuमचे सोवे आसू. तुमचे सोबयासू. जुआं पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Mój Matko Sonia. जेजू जैतुनाच्या दोंगरार काडून गेलो आनी भोव सकाळीं तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगळो लोक ताचे शीं जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्रांनी आनी फारिजेवांनी पोर्तुगारान सांपडलेले एके बायलेक हाडली आनी मोदें उबी केली. तांणी ताका म्हळें, गुरुजी, ही बायल आतांच पोर्तुगारान सांपडल्या. शास्त्रांत मोइजेसान वसल्यांक फातरान मारूंक आमकां फर्मायलां. तर तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोगलांड घालचे खातीर एक कसलेंय नीब सोदून काडूंक ताणीन अशें म्हळें. वडो घालून जेजू आपल्या बोटान जमणीर बरोवंक लागलो.
आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले. देखून उबो रावून ताणें तांकां म्हळें, तुमचे मदें जाका पातोक ना ताणें तिचेर पयलो फातोर मारचो. आनीक एक पावट वडो घालून तो जमणीर बरयत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एकलो कडसरून गेले. अदीक जाणटे ते पयले. एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली थंयच ती बायल. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हळें, बाय, ते खंय गेले? कोणेच तुजेर काश्टीचें फर्मण मारूंक ना? तिणें म्हळें, कोणेच ना सायबा. आनी जेजून म्हळें, हांवूय तुजेर काश्टीचें फर्मण मारिना. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातोक करूं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानये. Łakany Ducha Chrysta. मोगाच्या क्रिस्ती भावा भयणांनो आनी भू करून आमच्या ओत्मीक भाव भयणाच्या वांगड्यांनो, कांय बरो विशय आयच्या सेवा धर्माचो. घोरांपो एकामेकाचेर विस्वास धरून एकामेकाक पात येवप, विस्वाशीपण. आनी आमी जाणा इश्टांनो, हो विस्वास ताची सुरवात देवातावन जाली. कित्याक देव मनशा सवें सगळे वेळार विश्वासी रावलो. देवान मनशाक रोचलो, मनशान पातो केलें, देवासरशिल्लो पयस केलो, देवासरशिल्लो अविस्वासी जालो. पूण देवान आपले पोरजेक सोडूंक ना, सांडूंक ना, परतो जाल्यार आपले पोरजेच्या सोदेक गेलो. पवित्र पुस्तकांत आमकां मेळटा इश्टांनो, कितले पावटी इस्रायल पोरजां जावं, देवाची पोरजां जावं, देवाक अविस्वासी जाली. पूण देवान आपल्या पोरजेक सोडूंक ना, देवान आपल्या पोरजेक सांडूंक ना. जेजूच्या जिविताचेर नदर मारल्यार शेवटाच्या वेळार पुर्यान, आकांताच्या वेळार पुर्यान, मरणाच्या वेळार पुर्यान जेजू आपल्या बापायक विस्वासी रावलो. जेन्ना ताणें म्हणलें, बापा, घडटा जाल्यार हें पात्र म्हजे वेळे पयस कर, पूण म्हजी कशी न्हय, तुजी कशी. पळय मोगाचे इश्टांनो, हें बापायचें विस्वासपण पुतान शिकल्या उपरांत आपल्या जिवितांत जियेलो. आतां तुका आनी म्हाका, आमकांय आमच्याय जिवितांत विस्वासीपणान जिवीत जिवचे खातीर आयज उलो जावन आसा. आयच्या शिव वर्तमानांतूय ही शिकून मेळटा आमकां. ही ओस्तरी अविस्वासी आसलेली खरी. पुढे दुसरे शास्त्री आनी दुसरे लोक जे भावार्थाचे समजताले आपणाक, वडविकायेचे समजताले आपल्यांक, जेजून कितें केलें? जेजून आपल्या हातांनी तांचे अविस्वासीपण जमनीर बरोवंक लागलो. जिरूल ही ओस्तरी अविस्वासी आसलेली. पुढे ओस्तरी सांगताक हे लोकूय अविस्वासी आसलेले देखून जेजू तांचे अविस्वासीपण त्या जमनीचेर बरोवंक लागलो. आनी हाकाच लागून हे पोर्तुगालाक सांपडलेले वस्तुरीक हे मनीस हो लोक सोडून गेले जेजू ताई. आनी जेजून कितें म्हणलें? कळूच ना, हांवूय तुका दोशी करचो ना आनी पातो करिनाका. एक भाशेन इतलीं वर्सां अविस्वासीपणान जियेली, आतां विस्वासीपणान जिवंक फुडें वच. मोगाची क्रिस्ती भावा भयणांनो, तुका आनी म्हाका हो संदेश, तुका आनी म्हाका होच उलो आमच्या बेसा पोरमोणे, जावं आमी भुरगीं, जावं आमी तरणाटी, जावं आमी लग्न जाल्लीं, जावं आमी जाणटी, जावं आमी यात्नीक, जावं आमी माद्र्यो भयण, आपल्या बेसा पोरमोणे आमी सगल्यांनी विस्वासीपणान जिवीत जिवचे खातीर आयचो सेवा धर्म तुका आनी म्हाका उलो कोत्ता.
कालूच इश्टानो एक बायल म्हाका सांगूंक लागली, फादर सुपुल्लो आसतनाच म्हजो पूत गोरकार संपलोलो. जायते त्याग करून पुताक आनी दुवेक वाडयली. लग्न केलो पुताक. 1.5 वर्स पर्यंत सगळें बरे भाशेन चलतालें. कालच्या दिसाची गजाल करता हांव. 1.5 वर्स पर्यंत सगळें बरे भाशेन चलतालें. पूण 1.5 वर्सां उपरांत पुताच्या बायलेन आपलो रंग दाखयलो. म्हजे दुवेक मास्टर्स करचे खातीर दुडवांची गरज आसली. पुतान पयलेंच सांगलें खंय, तुज्या दुवेची म्हणजे ताच्या भयणीची, भयण लेगीत म्हणोंक ना, तुज्या दुवेचे म्हाका कांयच पडोंक ना, तुका जाय तें तूं कर. आनी वच तरी म्हाका सांगूंक लागली, फादर हांवें पुता लागीं भीक मागलें, म्हजे दुवेक शिकोवंक आदार दी. आनी हे पुतान म्हणलें खंय, म्हाका ताचें पडोंक ना. आनी वच तरी म्हणटा, फादर हांव जायत्या जाणां लागीं गेली, म्हज्या MLA ताईं गेली भीक मागोंक, कित्याक म्हाका 50,000 गरज आसलेली. आनी शेवटाक म्हणटा, कांयच जायना तें पळोवन हांव पिलार आयली. पिलार येवन पाद्रागलेच्या तुमलाशी दिमी घालून रोडली. म्हज्या दुवेचे पासत मागलें पाद्रागनेला ताई, सायबा कितेंय तरी तूं कर, म्हजे दुवेक म्हाका शिकोवंक जाय, बरी शिंकता ती, मास्टर्स करूंक शिंकता ती, पाद्रागनेल म्हाका आदार दी. आनी वच तरी म्हणटा, फादर हांवें मागणें केलें आनी हेच सितमेंतान हांव परतून घरा गेली. घरा वचून हांवें फ्रेश जाले उपरांत जेवूंक बसली. ते जेवणाच्या वेळार कोणें म्हणटा दारार मारलें. दारार मारून दार उगडले उपरांत विचारूंक लागलें, बाय कितले दुडू जाय तुका तुज्या दुवेक शिकोवंक? आनी वच तरी म्हणटा, फादर ही उतरां आयकून हांव रोडली. इतले दीस हांव भीक मागताली हाचे ताई ताचे ताई. म्हज्या MLA ताई पुर्यान गेली, म्हाका 50,000 भीक जाय आसलें म्हजे दुवेक शिकोवंक. कांयच कळना तें पळोवन म्हणूंक लागली. पाद्रागनेलच्या पांयाशी येवन दिमी घालून मागले, सायबा म्हाका पाव. आनी पिलारतान घरा पावताच 1 वर पर्यंत जावंक ना म्हणटा दारार मारलें, बाय कितले पयशे जाय? आनी उपरांत म्हणटा 50,000 चॅक ताणें बरोवन दिली आनी म्हज्या तुवेक हांवें शिकयली. फादर थोडे थोडे करून हांव दिता रे ताचे पयशे परत. इश्टानो, पाद्रागनेला वरवीं जाय तें बरेंपण जाता, पूण हे कुटुंबांतले विस्वाशीपण अविस्वाशीपणाचेर आमी नदर घालुया. पूत लग्न जालो, आवय ताई भयणी ताई अविस्वाशी जालो. पुताक दिसले बायल मेवली, आपलो पूत आसा पुरो. म्हाका इश्टानो, हे अविस्वाशीपण, हातून आमचो फुडार ना. असली आमची जायते कुटुंब आसा अविस्वाशीपणान जियेता. आनीक देवा थंय वचून, पाद्रागनेला थंय वचून भीक मागता, आपणाक कितें आदार दी म्हणून. तूंच तुज्या जिवितांत अविस्वाशीपणान जियेता आनी देवा थंय आदार मागता, मेळटलो कसो? जेन्ना आमी दुसऱ्यांक पावतलीं, दुसऱ्यांक आदार दितलीं, दुसऱ्यांक सांगात दितलीं, आमच्याच कुटुंबांत विस्वाशीपणान जिवीत जियेतलीं, आमचो देव आमच्या सांगाताक आसा. कित्याक देवान विस्वाशीपणान जिवीत जिवंक आमकां शिकयलां, मार्गदर्शन दिल्लें आसा. देखून विस्वाशीपणान जिवंक देव आमकां सांगात दिता जाल्यार म्हज्या इश्टानो जिवितांत फुडें वचुया. पाद्रागनेलूय आपल्या जिवितांत विस्वाशीपणान जिवीत जियेलो. देखून आयज पर्यंत कितल्यो साबार मिलाग्रो घडटात. काल ही वस्तुरीची उतरां आयकतना म्हज्याच दोळ्यांतलीं दुखां कशीं व्हांवलीं. कितले दारूण आमचीं भुरगीं, कितलो उदार आमचो देव. ह्याच उदारपणान इश्टानो आमी आमचें जिवीत जिवंक प्रयत्न करुया. हेच विस्वासपणान इश्टानो आमी एकामेकाक सांगात दिवया आनी हे भाशेन देवाचेच कृपेन जिवितांत फुडें वचूंक आमकां सगल्यांक बेळसावांनी भर म्हणून मागुया.
आमी उबी रावया आनी वेळार आमची मागणी बापाच्या हातान आमी घालुया. दोरेका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. दोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कर. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी बळान ते भरूं आनी तोच पवित्र आत्मो तांची काळजां आनी मोनां जेजूच्या प्रिती मोगान पेटोवं आनी ते उर्बेन भरून आपले जिविता आनी शिकोवणे वरवीं देवाच्या मोगाचें राज परगटूंक म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या देशाच्या आनी गांवच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. जाती कातीचो वेगळोचार आनी धर्माचो वेगळोचार पयस करून एकामेका सोवे भावपणाचें नातें ते जोडूंक देवाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमचे क्रिस्ती गोराबे आपूण एक ल्हानशी गोराब्याची पवित्र सभा म्हूण समजून आनी आपली जबाबदारी बरे भाशेन ओळखून आपल्या भुरग्यांक क्रिस्ती भावार्थान शिकोवन आनी आपले देखीन वाडोव म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. मिसावांत वावुरतल्या आमच्या भावा भयणीक आनी धोर परगडटल्यांचो सगल्यांचो वावर बरे भाशेन जाल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. मानेवंत आग्नेलाच्या भोगतांक आनी अदीक करून ह्या मिसांत वांटो घेतोल्यांक तांची सगलीं इंतेसांवां पुरी जाल्या पुरो म्हूण मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. पाप सायबान रोमा शारांत बिस्पांची परिशोध जाहीर केल्या. तिचे तयारेंत आख्खी पवित्र सभा उर्बेन मिसोळ जावंक एकचारान आनी भागिलीपणान देवाचें राज परगटपाचो वावर वदीक नेटान फुडें वचूं आनी ती परिशोध पवित्र आत्म्याच्या बळान यशस्वी जावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. मोगाळ बापा, आमच्या भावान केल्ले मागणे मानून घे आनी आमकां तुज्या आशिर्वादान भर. आनी आमचे पोरजे केरीत भाशेन ओत्मीक बाबा भयणाच्या वांगड्यांक तांच्या कुटुंबांत तुजो आशिर्वाद दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Amci casa tovorda, suganida sorangele, Jesu dukabeitoida, suganida sorangele, Jesu dukabeitoida. Utkasha tebia vori, amka tuja kerokta, kursache duše bori, Jesu monshatarona. मोच्या भावा भयणांनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या लागी पवित्र शुभेच्छा दावा सर्वेस पोट मारून घेऊ. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भोक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा,
सोरूपकाळी आनी सोरूताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण समोर उमथाव जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण पुरगोडटाव तीर बोरवाशान ताचे मोहिमेवंत एण्यांक अंतरेकताव देखून आतां देवदूत आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. Bove, 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 do palazzo, sorbe sportu, bove, 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 do palazzo, sorbe sportu, surgani sosa bolnia. Duša svoj bohan, o sorgi, duka sojisa. Sorbe sporače navijeta, jeta taka azur. O sorgi, बापा खरोच सुपवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची सूर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशयेन कोश्ट मरण सुसुगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी करोराचें हें रगत पातकांचे बोक्षणे मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Avartaco gut purgotuja. Sumiał Jezu, mamy hołdu kadał, ani hekasy lepiej dał. Deklet pati, tu boj powanie son, ami to że moron purgotał. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची खाल्स तुका समोर पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर विस्तालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा फिलिप नेरी आमचे विष्णू साहेबा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत पाडले. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणाची अदी करून आत्मीक भाव भयणाची वांगडी जायती मरून गेल्यात जायतो वावरो बरो वावर करून तांची काकूट कर. ताका आनी तुजे इश्टागोटींत मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखामावड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची सगळ्या आमच्या आत्मीक भाव भयणी हांगासर एकटल्यान तांचेर तांच्या भुरग्यांचेर तांच्या घोराव्यांचेर आनी तांच्या वावराचेर आनी दुसऱ्याय आमच्या भाव भयणांच्या पासत आमी मागता. आंकोर मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पती बायगोन झुजे बायगोन दवरून दोता आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भोगतां सांत फ्रांसीस शावियर सांत जबाज आनी पाद आग्नेलाच्या बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक
आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्याच जेसू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनांनी वैव तुका सासनांच्या सासनांक Amen. आपल्या बेसा पोरमणे आमी सगलीं विस्वाशी आमचे जिवीत जिवंक बापाची गोठाय मागुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवूं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पदगिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडूं दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवां शानोंत रेखतांव. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. Kitek razborki podbija ali mojma, tuži sasnača sasna. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरम दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. Amen. सुमियाची शांती सदां काळ तुमची सोवी आसूं. Tumči sovjasu. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दिवया. Devaši šilji sosračir pap katili amši kaklet kor. Devaši šilji sosračir pap katili amši kaklet kor. Devaši šilji sosračir pap katili amka shanti di. मोरनाच्या वेळार पुर्यान आपल्या बापायक विस्वाशी रावन जोयतीवन जाल्लो जेजू आयज तुमच्या काळजान येता. तुमी विस्वासपणान जोयतीवन जावन पवित्र आत्म्याची गोठाय तुमकां घेवन येता. ह्या शिडेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगलीं आमी सुभागी. Sumia tu je moja victoria vše maka favona. Putia zazran maka polajki meltoli. क्रिस्त प्रसादाक इश्टानो, तुमी आसा थंय सुरूच रावची आनी उबी रावची. आमचे याज्ञीक भाव माद्री भयण्यो ब्रादर्स येवन तुमकां कुमयनांव दितले आनी उपरांत तुमी बसची. उबी आसल्यार आमकां गोमतले कोणाक दिवंक जाय तो. Deva, tu sobor poro, rosnar moso, done coro, soglia calza, mismo octuso, ave sodas, coro, favor, leva tuja, moga, Moje tu kadida, kalis moje tu kadida, leva tuja moga lakta, kalis moje tu kadida, kalis moje tu kadida. Kitlo moso moku kelo makarosloy makaposloy ikik moso obrasosloy yem konatlo makarakloy Deva tuja moga
मोचे तुका दिता देवा तुझ्या मोगा लागता कारिस्मोचे तुका दिता कारिस्मोचे तुका दिता. जेजू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा. ही घडीभर आमचे दोळे बंद करुया. काळजान आयिल्ल्या जेजूक नमस्कार करुया. विश्वासी जिवीत जिवंक गोठाय मागुया. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मास रगत घेतला. हे संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलें. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसूया. आनीक एक पावटी इश्टनू, तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार आमी दिता पिलारच्या दोंगरार. कितें भाशेन आमची ओत्मीक बाबा भयणांची वांगडी आख्याच गोंयांतान आयिल्लीं आसात. तुमकां स्वागत आनी तुमचे पासत, तुमच्या कुटुंबा पासत, तुमच्या कुटुंबाचे वावर धंद्या पासत आमी मागता. इश्टनू, पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन जायतीं बेसांवां आमकां मेवलेलीं आसात. गुडे आमी हे वेळार देवाक दिन वासूंक आयिल्लीं आसा. गुडे आमी हे वेळार देवा लागीं आमची मागणी पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन घालूंक आयिल्लीं आसा. इश्टनू, बावार्थान मागुया. कित्याक बावार्थान केलेले मागणें देव जिरूल आयकता. तुका आशिर्वाद जाय, पेकोणी जाय, गोठाय जाय, तुजो बावार्थ जागोय. कित्याक रॉबर्ट आनी फातिमा डायस मेर्शेस्तान आमकां सांगूंक लायता आनी म्हणटा, आमी लग्न जावन 18 वर्सां देखून आमगेर भुरगें नासलें. आमी जायतीं दुखी जाल्लीं, जायत्या दोतोरांक मेवलीं आनी जायतो ट्रिटमेंटूय घेतलो, पूण कांयच गूण मेळूंक ना. ह्या आनी त्या पवित्र स्वातेचेर वचून आमी मागतालीं. शेकी आमी मानिवंत आग्नेलाच्या तुमलाशी आयलीं आनी आमी दोगांय रडून मागलें, सायबा, आमच्या घराब्याक उजवाड फावो कर. देवान मानिवंत आग्नेला वरवीं बावार्थान केलेलें आमचें मागणें आयकलें आनी आमगेर एक सोबीत बाय जल्मलें. आमी चड खुशाल जालीं. सोबार आनिकूय देणी मानिवंत आग्नेला वरवीं देवान आमकां फावो केल्यांत आमी देवाक चड उपकारी. सायबा, आमच्या व्हड आस्क्याराक वेगनूच सांताचो मान फावो कर म्हूण आमी मागता. होय मोगाड इश्टनू, 18 वर्सां भुरगें नासलें, बावार्थान मागणें केल्लें, पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन देवान जायतो आशिर्वाद तांकां दिलो. आमची मागणी, आमची इंतेसांवां, आमच्याय जिवितांत ज्यो गरजो आसात, उबारुया, बावार्थान उबारुया. आमची दुयेंसां बावार्थान उबारुया. आनी वेळार आमी सगळीं उबी रावया आनी पाद्र आग्नेलाच्या नोवेनांत आमची मागणी उबारुया. उपकार मेळूंक मागणें. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा,
आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखताव आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उदेशी ओरचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानताव. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी बरी चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानियोत आग्नेल एक नामुणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासताव आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियोत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागताव. तशेंच आतां मानियोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज बावार्थान उबार. एक कुणाकोशी फावो कर म्हूण विनयताव. मानियोत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे. अगणीत काकुतीच्या देवा उगवणी काकुतीच्या देवा सोडपोड पडून सरपोट पडून तुज्या पांयां सोशी तुझ्या पांया सोशी आमी मागताव आमी मागताव वळा विस्वासान व्हडा विश्वासान तुजी खोशी तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार करता जाल्यार मानियोत आग्नेलाक मानिवोत आग्नेला साताचो मान सांताचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे आमची पवित्र सभेचे इगोर्जेचे इगोर्जेचे उगोड पोरगोटणी उदेशी उगड बोरकोटणी उद्देशी मागता मागता आमच्या सुम्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी जेजू क्रिस्ताची नावे आमेन. आमेन. पिडीवंतांचेर मागणे पिडीव एवांजेल रोजार मोगाचे इश्टनू तुमी जी दुयेंत आसात वो तुमच्या घरांनी जी तुमची आवय बापूय बाबा भयणां भुरगीं बाळां दुयेंत आसात वो जाणें तांचे पासो तुमचे लागीं मागूंक लायलेले आसा तांचो उगडास करात. हे वेळार घडये आमकां जायतीं जाणां जावं टीव्हीचेर वो युट्यूबाचेर पळयतात तुमची दुयेंसां उबारात इश्टनू कित्याक हे वेळार आमी तुमचे पासत आमा समेस्तां पासत मागतांव. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ आनी काकलुत्सार बापा आमच्यो असोगतायो सोंसूंक आनी आमच्यो दुख्यो भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागतांव की आमच्या पिडेवोन भावा भयणांचेर बलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय आत्म्याचें तीरपण दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकीची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती खरो मोग आनी बरेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर बावाड धरूं आनी तुका ती अणभवूं. हे पोरी बाबा भयणाच्या एकवटान ती सदां काल जिवूं आनी संतोशान तुका वाखाणूं. तुजो जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक आमेन. सोम्याची शांती मोग आनी पिकोवणी तुमचे सवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावर धंद्याचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात तुमच्या देवा सोवे तुमच्या कुटुंबा सोवे विस्वाशीपणान जिवीत जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Jezucia Bogdan, Dužena aj spolsolta, nej sot mig gånglig, du savnasa, sorgars vartan köjta. Nej sot mig gånglig, du savnasa, sorgars what the goita Mula samche de vamaka polio de kantara Mula samche de vamaka polio de kantara आमची